प्रितीच्या भावभयणींनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 18वो विसवोर, वोड 21 ते 35 पर्यंत. Mathew chapter 18 verses 21 to 35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. तेन्ना ताचे चडशें वचून पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या कितले पावटी म्हजे पेल्यान म्हजे चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो 7 पावटी लेगून? जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. हे पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब थाऱ्यार घालूंक सोदतो कोण एका पाश्या पोरी सर्गीचे राज. हिशोब दिवन सुरू करतोच 10,000 तालेंतांचे वरिश्ठ रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें, देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक सोयत ताचे लागीं असले नासले तितलेय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताचे दोनयान हुकूम घालो. म्हणटोच तो खोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां, अशें म्हणून तो चाकर ताचे पांयां पडलो. ते चाकराचे चुरचुरे धरून ते दोनयान ताका सोडलो आनी ते रीणय ताका बक्षिले. हो चाकर भायर गेले उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार देवो आसलेलो एक वांगडी चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीत पर्यंत ताणें त्या वांगड्या चाकराक बोडखणीत घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयांक कुडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें तुजें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या वांगड्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरी जावन ताणें सगळें आपलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबांच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांत थावन बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना. प्रितीच्या भावभयणींनो, आयच्या शुवर्तमानान आमी वाचता, जेजू एक वोपार घालता, बक्षी नासतो चाकराची वोपार. आनी ही वोपार कित्याक घालता काय? कित्याक आपलो शीस पेद्रू जेजूशी येता आनी म्हणटा, सोम्या म्हणटा, कितले पावटी म्हज्या पेल्याक म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बक्षिचो 7 पावटी लेगून? आयकात बरे भाशेन भाव भयणींनो, हो प्रश्न पेद्रू जेजूक घालता. आनी भाव भयणींनो, पेद्रू समजलो की तो व्हडल्या काळजाचो, कित्याक तो म्हणटा आपल्या पेल्याक 7 पावटी लेगून तो बक्षिणें दिवपाक तयार आहा. आनी 7 पावटी कित्याक? ताणें कित्याक 6 पावटी म्हणूंक ना, कित्याक 10 पावटी म्हणूंक ना, कित्याक 15 पावटी म्हणूंक ना? भाव भयणींनो, आमी जाणो की एका सुमाराक 7 दीस आसतात. 7 दिसांनी देवान आख्खी रोचना केली. ताणें सगळें रोचलें 7 दिसांनी. म्हणटच पेद्रू म्हणटा, सायबा, ह्या 7 दिसांक जेन्ना सर्गीच्या बापान सगळें रोचलें जाल्यार हांव 7 पावटी दिसान म्हज्या पेल्याक बक्षूंक तयार आहा. आनी तो समजलो की तो व्हडल्या काळजाचो मनीस म्हणून. आनी जेजू ताका आयज कित्याक म्हणटा? पेद्रू म्हणटा, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. म्हणजे भाव भयणींनो, 70 पावटी 7 एका दिसान कोणाक बक्षूंक जाय जाल्यार आमकां फकत भावार्थ जाय. आमकां फकत भावार्थ जाय. कित्याक आमच्या मनशापणान आमकां, आमच्या मनशाच्या गिन्यानान, आमच्या मनशाच्या मनीस आमी हा, आनी ताच्या आमच्या मनशाच्या शक्तीन आमकां कोणाकूच 2 पावटी, 3 पावटी, 4 पावटी, 7 पावटी बक्षूंक जायना. पूण जेन्ना जेजू म्हणटा 70 पावटी 7 कोणाक बक्षूंक जाय जाल्यार एका दिसान, त्या मनशाक फकत भावार्थ जाय. आनी भावार्थ जावन आसा भाव भयणींनो, ही जी आमकां हें दान जें मेळटा देवा कडसून, कित्याक आमी तें भावार्थ आमी आमच्या जिवितांत घडोवंक ना, फकत देवाचें उतर आयकोन. जेन्ना जेजूक आमचो सोम्यान दोनी मानला, जेन्ना आमचें तारण जालां,
तेन्ना हें दान म्हणटा तें गिफ्ट ऑफ फेथ आमकां देवान आमच्या काळजांत घाला. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचे कडेन हो भावार्थ आसा, पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आसा, जेन्ना आमी आमच्या मनाची नोंदणी करता, कोण आमकां दुखयता, तेन्ना आमच्यान जेजू खुर्सार पडूंक जाता. कित्याक खुर्सार जेन्ना जेजू आमचे पासत सगळे कश्ट भोगलो, तेन्ना कितें घडलें भाव भयणीनो? जेजून कांयच वायट करूंक नासलें, कांयच वायट करूंक नासलें. कोणाक गाळ सोंग ना, लोक सगळें बरें केलें. मेलेल्यांक पुनर्जीवन केलें. जो लोक थोंटो आसलो तांकां पांय दिले, जो भेरे आसले तांकां कान दिले, जे कुड्डे आसले तांकां दोळे दिले, आनी खूब बरें केलें. ज्यो भुकेल्लीं आसलीं तांकां जेवण दिलें. म्हणून जेजून कांयच वायट करूंक नासलें. आनी तरी सुद्दां भाव भयणीनो, ताका खुर्सार त्या लोकांनी मारलो. आनी जेन्ना तो खुर्सार हुमकतालो, ताणें कितें म्हणलें? म्हणूंक लागलो आपल्या बापाक, बापा, तांकां भोगोस, कित्याक ते नोको ते कितें करतात ते. आयज भाव भयणीनो, आमच्यानूय जेजू भाशेन तेंच म्हणूंक जाता. कित्याक जेजून आमकां सांगला जुवांचे 14 वडीन वड 12 ताणें म्हणलां, जो कोण ताचेर भावार्थ दवरता तीं कामां ताणें केल्यान ती आमी करूंक शकतलीं जेन्ना आमी ताचेर भावार्थ दवरता. देखून भाव भयणीनो, जेजून खुर्सार कितें म्हणलें? बापा, तांकां भोगोस, कित्याक ते नोको ते कितें करतात ते. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी जेजू खुर्सार पडत जाल्यार ते उतरां ताणें जी म्हणलीं खुर्सार, की तांकां भोगोस, ते नोको कितें करतात ते. वय ते जोणां असले कितें करताले, पूण तांकां देंवचाराच्यो तायण्यो वरवीं ते देंवचाराचें आयकोन हीं सगळीं करतालीं. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमचो भावार्थ जेजूचेर आसता. आमी हाचें ताचें देंवचाराचें ह्या संवसाराचें आयकोनासतना आमी देवाच्या उतराचेर, जेजूच्या उतराचेर आमी चोत्राय करता, ताचेर नियाळ करता, आमच्या मनाची नोटसणी करता. तेन्नाच की आमच्यान दुसऱ्यांक भोगसूंक जाता. फकत 7 पाटी न्हय, फकत 70 पाटी 7 न्हय, पूण तांकां आमच्यान इतले पाटी भोगसूंक जाता की फकत आमकां भावार्थ वरवीं पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या मनशापणान आमकां कोणाकूच भोगसूंक जायना. कित्याक तें सोंपें न्हय मनशाक भोगसणें दिवपाक. पूण आमकां जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या उतराचेर रिगून रावता, आमच्या मनाची नोटसणी करता पवित्र आत्म्या उदेशी, तेन्नाच की आमच्यान भोगसणें दिवंक जाता. आनी जेन्ना आमी भोगसणें दिता भाव भयणीनो, तेन्ना आमकां देवाचें सगळें बरें फावो जाता. भोगसणें दिना जाल्यार सगळें आडून रावता, आमकां कांयच देवाचें मेळना, देवाचें भोगसणें मेळना. आमी इफेनान बेतलें भोगसणें दिनासतना. देखून भाव भयणीनो, आमकां भोगसणें मेळतकूच देवाचें, कित्याक आमी दुसऱ्यांक भोगसणें दिता. आनी जेन्ना आमकां भोगसणें दिवंक जाय, भावार्थ आसपाची गरज. आनी तो भावार्थ आमकां मेळटा जेन्ना आमचें तारण जाता, जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी ध्वनी मानता, पवित्र आत्मा आमचे भितर रावता, आनी आमची कूड पवित्र आत्म्याचेर मंदीर जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमी भोगसणें दिवंक जायना जाल्यार आमी पळोवया खुर्सार. जेजूक आमी आमचो स्वामी आनी ध्वनी मानुया. ताका आमचो स्वामी ध्वनी मानून तो भावार्थ जो दिला आमकां, ही जें दान दिलां, ही फ्री गिफ्ट दिला, तें आमी आपणावन आमच्या मनाची नोटसणी करून पवित्र आत्म्या उदेशी आयज आमी सगळ्यांक आमच्या जिवितांत भोगसणें दिवया. आनी खरेंच हें जैतिवंत जिवीत, हें क्रिस्ती जिवीत जें आमकां जेजून घडोवन हाडलां, तें आमी जिवंक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस जावं येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.